वावराची हातयारा वापरून लागलो आणि कोणी आगलो पारकाचा शिरा काढून मनशाचा वावर त्याने आशीर्वादाची जोर जाय सकलो मनीस आपणाचा वावर आणि संवसारांतल्या जिविकाक संपूर्ण आसतले सगळं विश्वासीपणी करून आणि तेवढी कोणी देवाक समोरून आपणाकूच सुरू करता आपले मुठीच्या आणि कुडीच्या वावरात बसण्याचे काम करत वता मायमोग कोणतरी दाखविता दुबळ्या दाखण्याक आधार होता आणि ख्रिस्ता सर्वनराचा सहभागी जाऊन ताच्या मोग आंग मारता तर देवाक आमी वाखाणया किल्ली भाशेन हांगासर काम करतल्याचेर ह्या वावर दोंद्याचेर ह्या जाग्याचेर देवाचो शुभांग आशीर्वाद गालमो आमी मागया. We complete 20 years today. So as part of our 20 years celebration, we are starting two initiatives. The first initiative is of one thali, which we will be preparing on wood fire and clay pots. So we are taking back our cooking, taking back all that was done by our ancestors, which had a better quality of food so that they had a better quality of life. Our second initiative which we have is on the farmers, which I would like Nikhil to explain to you, as he has been very, he's done a lot of work for this second initiative. So I'd like him to highlight this second initiative. कोविड जाल्या उपरांत दोन गोष्टी जाल्यो. एक म्हटल्यार जे सुखी मनीस जे आसले ते आसले फार्मर्स आनी दुखी मनीस जे आसले ते पयशेकार आसले ते दुखी आसले, कित्याक तेंच्या कडेन जेवण नासलें आनी सुखी आसले ते फार्मर्स आसले. सो आमी कितें करता, आमी आमचो प्रोडक्ट विकता. सो आमचे रेस्टॉरंट आसा सुसेगादो जॅक सिक्वेरा सर्कलाचेर, जे आमी आतां गोवन फूड दिता, मालवणी फूड दिता, इंडियन फूड दिता, कॉन्टिनेंटल दिता, चायनीज दिता. सो आमकां जे रॉ मटेरियल येता ते येता स्ट्रेट फ्रॉम द फार्मर्स. सो आमच्या मनान अशें आमी चिंतलें सरान आनी आमी की बाबा एक फार्मरां खातीर कितें तरी सपोर्टीव जावचो. कित्याक सो आमी कितें केलां आतां, फर्स्ट आमी फार्मरान घेतला डेरी फार्मर्साचें कितें आसा, डेरी तांकां कॅटल फीड आसा, तेंचेर तांकां खूब पयशे मोडचे पडटा. सो आमी कितें केलां, डेरी वांगडा टायअप केला आनी आमचे जे मिल्क प्रोडक्ट आसा तेंचेर आमी एक पर्संटेज दवरल्या. सो जे जितले आमचे कडेन सेल जातलो तेच्या वचून थोडी पर्संटेज जी आसा ती डायरेक्टली डेरीक दितले आमी, आनी कॅटल फीड आसा पळय तेंचो रेट खंय तरी कमी करपाची आमी हें करता. We have identified one cooperative in Revara. It's actually between Revara and Pirni. So they have 62 farmers which are associated with them. So right now the feed cost is ranging between 1400 to 1500 rupees. So we have decided like to make a farmer's lassi, okay, or farmer's chas, out of which 50% of the revenue which comes from them we will directly put into this fund, which we will give it to the cooperative society. That we had gone and met the chairman. He was very happy because he was saying that yes, the government provides a lot of subsidy, but there is a time and a process which takes for the farmers to get that subsidy. So with our initiative, what will happen? We will reduce the cost of the feed, maybe for 1400 to maybe 1200 rupees per bag. जेन्ना रेस्टॉरंटान आमी जेवपाक वयता तेन्ना आमी रेस्टॉरंटान चिंतता की ना, रेस्टॉरंटाचें जें आसा फूड आसा तें हेल्दी नासता, डेली तुमी जेवं शकना ते खरेंय बी आसा. पण त्या खातीर आमी कितें केल्लें आसा की आफ्टर दीस कोवीड आमी एक अशी थाली डिजायन केल्या जितून बरेचशे वरायटीज आसा आनी ती फुल्ली जी आसा मटकेन जाता आनी तितून कलर ना, फूड कलर यूज करिना, तितून आमचे टेस्ट मेकर जे आसा ते बी यूज करिना, सगळो नॅचरल प्रोसेस आसा. आनी एक आसा की थाली जी आसा तिच्या हे कोणाचे तुमी पयतले पळय हें घातला, ही पत्रावळ खंय तरी आतां गायब जायत गेल्ली आसा. पत्रावळ कितें आतां पत्रावळ आसली, मागीर ते पत्रावळीचें जेवप, जशें लग्नाक माटो जेवण, हय माटो जेवणाचें तेचेर मागीर जेवताले, मजा जाताली. सो ते खंय तरी गेले, मागीर ते प्रेसींग म्हणून येयले, मागीर ते फोम तेचे येयले प्लेटी आनी ते मागीर सगळे कितें म्हणटा ते सगळे शेणले. सो ती एक आमी कितें केलें, लोकांनी ते लावपाचें बंद केलेलें. सो हांवें कितें केलां, एका वचून मेळ्ळें ताका, मेळ्ळें सांगलें की बाबा अशें अशें करुया, परत ते हाडया हें. सो आमी ती पत्रावळ स्पेशली कोणाक तरी लावपाक सांगलें आनी तेचेर जेवपाची जी मजा आसा पळय ती एक वेगळीच आसा. सो त्या तरेन आमी थाळी हाडल्या ती हेल्दी आसा आनी तुका वरायटीज आसा, खूब वरायटीज जी आसा आनी कलरफूल दिसता. बॉयल्ड रायस परत आमी खंय तरी घेवन येयला. सो आतां विसरत वयता जनरेशन, सो आमी हें परत घेवन येयला.